एक विषय आमकां कळटा कितें म्हळ्यार तांची सगळी पातयणी तांच्या हात्यारा वयर या तांच्या बळा वयर तांणी दवरली नाये. तांणी सदांय देव आमकां जैत दिवचो, ताच्या बळान मात्र आमकां वैरी विरोध जैत मेळटा म्हणलो तो अखंड भावार्थ तांचे ते आसा जे म्हणून देव तांचे तावन आशेता. मोइजेन चूक केल्ली कडपाक ताणें बेतकाटी मार म्हूण सांगता आसतना ताणें 2 फावटी मारली म्हूण सांगतात. आनी संप्रदायांत म्हणटात ताणें 2 फावटी मारल्या देखून ताका देवान तूं बसयल्या का वचनाय म्हळें म्हणून तें कारांक आमकां न्हीद जावन त्या ह्या बुकांत आमकां तें दिसून येना. पूण मोइजय मरता ताकाय उठोवंक ना. तशें म्हळ्यार शिक्षा हर एकल्याक मेळ्ळी, नीत हर एकल्याची जाली, पूण तक्कणाची एकच लेख जावना. एकच फावटी जावना, एकच फावटी जावना, एकच लेख जावना. 13 सर्वेस पोरू बाला मसरशी आयलो आनी म्हणलो हे मनीस तुका आपोवन व्हरूंक आयल्यात न्ही, उठ आनी तांच्या सांगाता वच. म्हळ्यार दुसरे फावटी ते आयिल्ले आनी तो देव ताका सांगता उठ आनी वच. पूण जें कितें हांव तुका सांगता त्या शिवाय हेर कितेंच तुवें सांगचें न्ही म्हणून बालामाक सांगता. आमी मुखार पळयल्यार 22व्या वळीन पळोवंक मेळटा. पूण तो गेलो, बालाम गेलो, ते पळोवन सर्वेस्पराचो राग पेटलो आनी ताची वाट आडावचे खातीर सर्वेस्पराचो दूत ताचे वाटेर आयलो म्हणून. आतां एक फावटी देव ताका स्वप्नांत येवन वच म्हणटा, तो गेल्ले पळोवन देवाक राग येता सर्वेस्पराक. तशें म्हळ्यार देव ताच्याच उतरांक विरोध येता की समट आनी सावाला. मोगाच्यानो समर्थ आनी सावाला कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत. पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ आनी लेवी शास्त्र ह्या 3 पुस्तकां विशयांत आमी येदोळू संवादांत मायेत जोडल्या. आनी उपरांतलें पुस्तक आसा गणन ग्रंथ आनी तो मस्त अंक्य संख्या आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या अंक्य संख्ये फाटल्यान कितें देवाचो संदेश आसा म्हणल्या विशयांत आयच्या संवाद कार्यक्रमांत आमी समजोवंक प्रयत्न करचे. आमचे संगी मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो आसा. गेले ते फावटी लेवी शास्त्र ह्या पुस्तकाचेर ताणें आमकां जायती माहिती दिल्ली, समजोवणी दिल्ली सविस्तर रितीन. आज परत ते फावटी आमच्या मदें आसा. तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादराबाक हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. फादर, हे गणन ग्रंथ पुस्तक वाचताना थोडी म्हणटात आनी तूं मस्त अंक्य संख्येत इतले हजार तितले हजार अशे पर आसात. ते वाचताना वाचून वेता वेता आसतना बरी जाता वाचूंक आनी तूं कांय संदेश आसा गी म्हूण बगता, वाचचें नाका म्हूण न्ही बगता. तशें म्हणटा आसतना ह्या गणन ग्रंथ पुस्तकांत हे संख्ये पळयता आसतना देव कांय सांगूंक अपेक्षीत आहे हाज्या फाटल्यान कांय देवाचो संदेश आसा गी? ह्या बुकाचें नांवच गणना म्हूण, इंग्लिशान आमी नंबर्स म्हूण सांगता. ओके. आनी तुमी आतां सवालांत सांगले बरी, हांगासर मस्त नंबरां संख्या आसात. हे संख्या कित्याक म्हणून समजचे जाल्यार आमी परत एक फावटी त्या निर्गमन आनी लेवी शास्त्र बुका विशयांत इल्लेशें समजूंक जाय. आतां इजिप्त गांवांत तावन सुटका जोडिल्ली इस्रायल परजा ती तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून ताच्या उपरांत सिनाय पर्वता कडेन आयली. सिनाय पर्वता कडेन आयल्या उपरांत थंयसर ती सदाण एक लांब काळ म्हणसर थंयसर ती रावली. कित्याक थंयसर देवान तांच्या कडेन एक सल्लो केलो, तांकां 10 उपादेश दिले आनी ताच्या उपरांत तुमी जावन आसात म्हजी परजा आनी हांव जावन आसा तुमचो देव म्हणून तांकां ताणें एक तो सल्लो आनी मानून घेतलें. हें सगळें जाल्या उपरांत निर्गमन बुकांत 20वो अध्याय जावन सदाण 26 अध्याय जाता आसतना आमकां सदाण त्या 10 उपादेशाचो इल्लो विवर हें सगळें आयकोंक मेळटा. 25व्या अध्यायातावन 30 आनी 1 अध्याया म्हणसर तबेरनाकल देवाचें हजरपण तें तयार करच्या विशयांत लांब विवर दिला. कितले लांब आसा ते कितले ते पुरा
ताचे बांदाप तें पुरा अरण्यांत ही विशय चलता पूण हो एक विशय टेंपल बांदिल्ल्या काळाच्या त्या काळात हांव न्हू निर्गमन ग्रंथाक इल्लेशें थंयसर विवर तो इल्लोसो पयलें दिला 30 आनी 2 अध्याय निर्गमन ग्रंथांत तेंत हांव 30 आनी 4 इस्रायल प्रजा भांगराचें वासरू आराधन करता आनी तो सल्लो मोडटा तांकां शिक्षा ही मेळटा ताच्या उपरांत ते बोगसाणें मागतात मोइजे तांच्या पासत विनंती करता परत्यान देव सल्लो नविकृत करता तांकां 10 उपादेशांच्यो फळयो त्यो मोइजेन फुटोवन घाल्ल्यो त्यो परत तांकां दिता आनी तांचे कडेन नवो सल्लो करता निर्गमन ग्रंथाच्या 40व्या अध्यायांत देव ह्या समूह तंबू म्हणटा आमी ताका टेंट ऑफ मिटींग हांगासर येवन वस्ती करता लोकांच्या मदें हाचे उपरांत देव पर्वतांत उलयना लोकां मदें गातान उलयता आनी की लोक मुखार वचोवना सिनाय पर्वता कडेच आसा आतां सवाल कितें गी म्हळ्यार ह्या देवान सल्लो केल्ल्या ह्या पर्जेक एक नवी दिशा आनी नवें अस्तित्व हें सगळें तयाराय जायचें देखून लेवीशास्त्र बुकांत बलियो अर्पणां हें सगळें आमी आदल्या फावटी ताच्या विशयान उलयल्या लेवीशास्त्र बुकांत 20 आनी 7 अध्याय आसात पूण थंय तावन आनीक मुखार वचोवनात गणन बुकांत परत एक फावटी 10वो अध्याय म्हणसर जिने पर्वताच्या मुळांत आसात आतां तांकां वेळ आयला तांणी मुखार वेसो मुखार वेता आसतना थंयसर झुजाक येचे दादले मनीस कितले आसात म्हणल्यार एक लेख तांणी घालूंक देखून कुळयांचे लेख थंयसर सांगला हांगासर आमी टोटल सकट लोक सांगता गेल्यार 6,03,550 लोक जाता कुळयांचोय विवर दिला आनी ताचे टोटल दिला हो विवर कितें गी म्हळ्यार कित्याक गी म्हळ्यार इस्रायल प्रजा आतां तयार जाल्या गणना बुकाचें एक चिंताप कितें गी म्हळ्यार इट इज ए मिलिटरी होली मार्च मिलिटरी म्हळ्यार एक सैनिका भशेन पूण हे सैनीक सादारणाचे सैनीक न्ही तांचो कमांडर देव आनी मोइजे मुखार तो कमांड करता सेनाधिपती तो राय तो हे सकड ताचे वटूक झुजूंक कित्याक तांणी मुखार येतना तांकां वैरी मेळटात मागीर बसयल्या गांवांत दुसरे राष्ट्रां राजवटकी चलोवन आसात तांचे कडेन झूज करचे पासून देखून भियेवची गरज ना इस्रायल पर्जेक आदावांनी हे वेतान दिल्लें तें बेसांव आसा पळय वाडा आनी चडा संवसार बरा ते नंबर कितल्यो अडकळी आयल्यो उणें जावना हांगाय ते व्हडले नंबर आमकां दाखयता कित्याक म्हळ्यार देवाचें बेसांव चडा वतू मनशान ताची हे संको कुटाम संको कुळयो हे सगळे नंबर मस्त अडकळ्यो तांकां आयल्यो पिडा आयली तांकां भूक लागली तान लागली वैरींनी तांकां दिवशी मारूंक पळयले तें कितलें जाल्यार हो संको 100 लाख दादले मनीसच 100 लाख वयर लोक आसलो म्हणून देखून ह्या बुकाक हेब्रेव भाशेंत ग्रीक भाशेक बायबल तर्जुमा जाता आसतना हो संको पळोवन ताका गणना हो नंबर आमी इंग्लिशांत अरिथमॅटीक म्हणटा ग्रीक भाशेन अरिथमॉय म्हणटात म्हळ्यार हे एक नंबर तें सडत वेचें एक देवाचें बेसांव आनी देखून तांणी आतां मुखार वचोंक आयतीं जायचे तयाराय करीचे म्हणून ह्या चिंतपांत आसा ह्या गणना बुकांत वट्टूक 30 आनी 100 अध्याय आसात आनी तो आतां 3 विभाग आसात पयलें अध्याय 1 तावन 10वो अध्याय व्हड 10 म्हणसर तयाराय आतां सैन पयलें झुजाकेच्या पयलें सक्कड तयाराय करता न्ही तांकां पंगड जावन विंगड करचे आनी ताच्या उपरांत तांकां ट्रेनिंग हें सगळें थंयसर एक ट्रेनिंगा भशेन ताच्या उपरांत 10वो अध्याय व्हड 11 तावन सदाण आखेर म्हणसर तांचें मार्च तांणी वेचें पूण तातूंत 2 विभाग आसात एक सिनाय पर्वता वतावन मोवाब म्हणल्या जाग्या कडेन म्हणसर तांणी पॉयंट करून वेचें तें 21व्या अध्यायांत 20वी वळ म्हणसर आसा 21वो अध्याय चॅप्टर 21 वर्स 21 तावन
30 आणि 6 अध्याय 36 वर्स 13 थंयसर मोआबांत तांची कितें अंतिम तयाराई बसयल्या गांवाक वचोंक जॉर्दान न्हंय उतरून तांणी वचोंक ही तयाराय देखून हे सगळें एकाच चिंतपांत देवाची फौज आतां तयार जाल्या ते झूज करूंक आनी बसयलो गांव स्वाधीन करूंक हांचें बळ देवातावनूच येता हांचो संको ते देवाचेंच बेसांव हे सगळे आयते जाल्यात देवाच्या आदारान हें एक झुजोंक म्हूण ह्या बुकांत देखून तो संको सगळो अर्थाभरीत आतां हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा दुसऱ्या अध्यायांत तुम्ही आता सांगिल्ले प्रमाणे कुळया लेखार कितले जण झुजाक वेचे दादले मनीस आसात लेकर म्हणून आता इजिप्तांत भायर सरतना हांवें चिंतचे प्रमाणे गुत्तलो म्हाका अशें म्हणून ओट्टूक सकाळी भायर सरनायले पुराय आनी थंय आसतना कांय ते कुळया लेखार तेणें आसले म्हूण न्ही पूण सकाळी सांगात काम करनाले कित्याक म्हळ्यार ते गुलाम आसले ते फराचे काल आसले आता हे सक्कड लोक भायर येना फुडें देव तांकां मोइजे मारिफात कुळया लेखार लेखकारां म्हणटात हे त्या वेळार तितल्या शतमाना आदीं अशें कुळया लेखार तांकां एक विंगड करचें काम व्यवस्थीत रितीन केला पूण हें कशें केलां गे म्हणलें एक मती घेता कित्याक म्हण सांगल्यार कशें ताणें सोदून काडलें कोण खंयच्या कुळयेचो आनी कितल्यागी शतमाना उपरांत म्हळ्यार जुजे पात्रियार्क ताजे तावन ही संतत वाडत आयली आतां एकच फावटी कुळया लेखार ते लेख करून सुरू करतात कशें जावन आसूं पुरो म्हणलें एक सवाल मती दूब जाता हे कशें जावन आसूं पुरो वय ह्या पंचग्रंथ ह्या 5 बुकांत हाचें अस्तित्व अखेरीक ते 5 बूक कशे आयले म्हणल्यार सवालाक आदले फावटी हांवें एक हाचे फाटल्यान अध्यायाच्या विशयांत हांवें सांगिल्लें संप्रदाया प्रकार मोइजेन हे सगळे बूक बरयल्ले म्हणून तांची पाती न्ही जुदेवांची पूण हांवें थोडे दाखले दिले मोइजेनूच हे सकड 5 बूक बरोवंक साध्य ना पूण सडावत बाबिलोनाच्या बंदडेक गेल्ल्या तवळ तेंच्या बाबिलोनाच्या लोकां तावन आनी हेरां बोवारियांच्या लोकां तावन इस्रायल परचा साबार संगत्यो शिकली एक संगत जावन आसा ती याजकी वर्गाच्या लोकांनी तांचो एक इरादो जावन आसलो टेंपल परत्यान बांदचें आनी याजकपण हांगासर फाटीं इस्रायलाक येवन याजकपण थंय परत्यान अस्तित्वाक हाडचें आनी अशें आसतना हो याजकी वर्गाचो हो बरयणार ह्या चिंत्यान त्या पंगडाचे बरयणार तांकां नंबर बारी मुख्य आतां रचनेचो विवार हा पयल्या रचनेचो विवार थंयसर पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस 6वो दीस 7वो दीस म्हूण आसा देखून थंयसर आमकां कळटा की ओ याजकी बरयणार म्हूण कित्याक ताका हें देवान काळ निर्मिले आनी त्या काळारूच देवान सगळें ह्या संवसाराक केलें बरें केलें म्हणून ताका तें प्रूव करूंक जाय देखून ताका तें हर एका कुळयेचें नंबर भोव गरजेचें इजिप्तांत आसतना हें नंबर तांकां उडास जाल्लें गी हांव चिंतिना त्या वेळार गुलामपणांत आसतना ते ह्या विशयांत चिंतून आसले गी म्हणून खंडीत जावन एका कुळयेक आपणाच्या संध्यांची बरी वळख आसता खंय तांच्या कुळयेच्या खंयच्याय संध्याक कितेंय सोडून जाल्यार सक्कड वट्टू जातात देखून इजिप्तांत ओ एक कोट तांचे थंय खंडीत आसलो जायचे एक कोट पूण संको लेखरचो आतांचो विवर बरोवचें हें सगळें त्या दाळा इजिप्तांत तेन्ना तांचे कश्ट तर तांकां व्हडले जाल्ले वय पूण हांगा सिनाय पर्वताक सुटका जोडून इजिप्ताचो सुटका जोडून आयल्या उपरांत तांकां एक नवी डिग्निटी मेळ्ळी नवें एक स्थान मेळ्ळें देवाची परसा आनी देवानूच तांचे कडेन सल्लो केलो देखून आस्तावन आमी सादी मनशां न्ही आमी एक पवित्र परसा आमी हेरां लोकांत विंगड जाल्ली परसा हें दाखोवच्या पासत तांचो संको दाखोवचेंय तांकां गरजेचें पडलें देखून हें बराप सडावत जावन सिस्टमॅटीक म्हणटा आमी एक वेवस्थीत रितीन
बरपाचें लिटररी वर्क म्हणटा आमी ताचें म्हळ्यार ते बरयल्ली रीत ओके ती सगळी बाबिलोनाच्या बंदड्याच्या वेळार आनी उपरांत बरयल्ली म्हूण आमी सांगयेत ती सादारण जेजू येवच्या एक 600 शेकड्यां पयलें ओके तशें म्हळ्यार तांकां पयलें ते एकवटान नातिल्ले सांगातान नातिल्ले तांच्या मदें कुळयांचो तो अनुभव आनी ते भावान नातिल्ले म्हणून अर्थ न्ही ताका तांणी चड गमान दिवं नातिल्ले ओके आतां नवी अस्तित्व आयली म्हणटाना नवें चिंताप आनी हें सगळें आतां चिंती आमी एक ल्हानशें सुरू फिरगत जावच्या पयलें एक कॉपेल मात आसता ताच्या उपरांत नवी फिरगत जाता नवी फिरगत जाताना थंयसर गवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष हे सगळे येता न्ही ताच्या उपरांत फायलां मांडूंक सुरू करतात ताच्या पयलें प्रमुख फिरगजेंत ताचे सकड लेख आसता तशेंच एक नवी दिशा नवें अस्तित्व आनी नवें लेखपाक हें सगळें तांणी बरयल्लें जावन आसा ओके आतां वडोल तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे काल म्हणटा ते सिनाय पर्वता लागीं आसता आसतना हें सगळें घडलें आनी झुजाक वेचे कितले कुळयेलेकार म्हणून मेजूंक आनी परत सांगलें आनी तांणी मेजलें आनी मागीर आमी मुखार येता आसतना तांचे सैन्य मुखार गेल्ले ब्रित या लोक मुखार गेल्ले ब्रित मदें मदें झगडीं जातात आनी देव तांचे सांगाता आसता जिखता म्हणजे मतीन एक सवाल कालें म्हण जाल्यार हे मनीस सक्कडी इजिप्तांत गुलामपणांत आसले भायर आयले ह्या वैरी राया लागीं सैना लागीं झुजोवंक हांच्या लागीं हातेरां खंय आसलीं खंय न्हू वय ती हातेरां आनी झूज तांणी कशें केलें म्हणल्या विशयांत आमकां चड विवर ना संको आसा आनी कुळयांच्या अस्तित्वांत तांची म्हणली थोडी हातेरां ते कणकाणले कसली हातेरां तांणी कणकाण गेली म्हणून ना तालवारीचो थोडे फावटी उल्लेख आसा तालवारीचो उल्लेख आसा आनी ताच्या उपरांत वचोन सैनान वचोन आनी एका सैनाच्या वयर पट्टी एकत्त पट्टी दाड घालचें हाचे विशयांत उल्लेख आसा पूण तांणी कसली हातेरां तांणी वापरली म्हणल्या विशयांत आमकां विवर तितलो ना ह्या आमचो चड तांचें गमन टेंपला विशयांत टबरनाकला विशयांत आनी साक्रिफिसां विशयांत पूण एक विशय हातूंत कळटा कितें म्हळ्यार तांची सगळी पातयणी तांच्या हातेरां वयर ह्या तांच्या बळा वयर तांणी दवरली नाये तांणी सदांय देव आमकां जैत दिवचो ताच्या बळान मात्र आमकां वैरी विरोध जैत मेळटा म्हणलो तो अखंड भावार्थ तांचे ते आसा जे म्हणून देव तांचे तावन आशेता मोइजय तांकां हेंच सांगता देखून त्या दाळा ते हांकारी जातात त्या दाळा ते सलवले तांकां जीक मेळोना कितले व्हडले नंबर संको आसल्यार तांकां ती जीक मेळोना पूण त्या दाळा मोइजे मुखांत मागणें केलें मोइजे हात वयर घालून सयत मागणें करता झूज जाता आसतना आमकां निर्गमन बुकांत आमी आयकता ताचे हात दोगांनी दर्जे पडले त्या दाळा तांकां जीक मेळ्ळी देखून सगळें बळ देवाचेर फातेणी दवरल्यार जिणेंत यशस्वी जाता आनी जिणेंत त्या दाळा एक बरी दिशा जियोंक प्रेरणा मेळटा म्हणजे ही एक रुजवात वय आता ह्या पुस्तकांत सडावदन आमकां संख्या आनी प्रास आसात पूण हांतू आतां 5व्या अध्यायाक येता आसतना थंयसर एक विंगडत संगत पळोवंक मेळटा विविध कायदे अशुद्ध मनशांचेर बहिष्कार आतां हांगासर येता आसतना नितीक संबंध जाल्ले नितीशास्त्रा विशयांत आनी ताच्या उपरांत शुद्धाचारा विशयांत पळोवंक मेळटा तशें म्हणटा आसतना हो पुस्तक गणना ग्रंथ केवळ संख्यांचो मात न्ही आनी तूं असले संगती हांगासर मदें आटापून आसात एकाच्या तूं भितर आयले आतां हांवें हो पंचग्रंथ अस्तित्वाक आयलो प्रमुख जावन 2 पंगडांत जावन म्हणून आदले फावटी हांवें सांगिल्लें हांव परत उल्लेख करतां एक याजकांचो पंगड दुसरें याजक न्हय आशिल्ल्यांचो पंगड म्हणजे आमी म्हणयत लायिकांचो पंगड जेजूच्या काळार मातबारी शास्त्री अशें आसले न्ही तांचो पंगड आतां ते सांगाता येता आसतना हांचो आनी तांचो हो एक
कितें म्हणटात तांच्या चरित्राचो पुंजो इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ न्ही हें सगळें तांकां खंयचेय विबाड करूंक नाका. ओके. तशेंच हांकां याजाकी वर्गाच्यांक चड प्रामुख्यता मेळ्ळ्यार ते उपराटात तांकां चड प्रामुख्यता मेळ्ळ्यार हे उपराटात. देखून गणना पुस्तकांती लवीशास्त्र बुकांत आशिल्ले बरी थोड्यो शुद्धाचाराच्यो संगती हांगाय हाडल्यात. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार हे आनी की त्या सिनाय पर्वताच्या मुळांतच आसात. पूण हांगासर शुद्धाचारान सांगले विशयी थोडे वेगळे. ओके. आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार तांणी हांगासर अशुद्धपण अनितपण आनी तशेंच विरोधपण ह्यो 3 संगती देव सोसिना म्हणून ह्या बुकांत स्पश्ट सांगला. आतां अशुद्धपण येताना ते कुडीचें अशुद्धपण हें सगळें उलयतात. अनितपण म्हळ्यार एकल्याच्या विरोध आनी एकल्यान अनित करची हेंय देव सोसिना. आतां लेवीशास्त्र बुकांत ह्या अनितपणाक चड वत्त दिवना, शुद्धपणाक चड वत्त दिला. हांगासर ताका चड गमान दिला. आनी एक आसा गणन बुकांत म्हाका दिसता ह्या 5 बुकांनी चड विरोधपण, देवाक विरोधपण, मोइजेक विरोध, आरोन आनी मिरियम ताचो भाव आनी भयणींच ताका विरोध जातात. मागीर हे कोण आमी म्हणटा ते मतबारी 70 एल्डर्स म्हणटा मलगडे तेय विरोध जातात मोइजेक. आनी गणना बुकांत 13वो आनी 14वो अध्याय हो त्या बुकाचें केंद्र म्हूण सांगेत. 13वो आनी 14वो अध्याय हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार मोइजे थोड्या गुडाचारांक म्हणटा स्पायस तांकां लो वचोन तुमी खबर काडा बसयल्या गांवाची म्हणून तांकां तो धाडटा. ते वचोन इल्ले लिपोवन लिपोवन म्हळ्या बरी इल्लीश्यो खबरांनी काडटात आनी फाटी येताना थंय तावन बऱ्यो बऱ्यो फळ वस्तू हाडून येतात आनी हांकां दितात. बरे फळ वस्तू खावन बारी खुशी सगळ्यांक बारी हुशार जाले. मागीर ते म्हणटात आमी फळ वस्तू मात्र केल्यो पूण तांच्या लोकांक पळय अशें पळयचे वयर तितले उबार राहत तांकां चलोवंक आमच्यान जावचें ना म्हणून ते जाल्यार पुरो लोक भियेलो आनी म्हणलो आमकां जावचें ना आमी आनी मुखार वचना. हो देवाक राग आयलो आनी देवान त्या सगळ्या कुळयेकच तांकां बसयल्या गांवा वचोंक ना म्हणून थंयसर निर्धार केलो. देखून मोइजे, आरोन, मिरियाम आनी ताच्या उपरांत ह्या जनांगाच्यो सर्व कुळयो तांची भुरगीं उपरांतली मात्र जोशुआ वटूक ती बसयल्या गांवाक जोर्दान न्हंय उतरोवन गेली. देखून विरोधपणी देव सोसिना. आतां विरोधपण म्हणटा आसतना आमकां थंय वाचूंक मेळटा कोण विरोध जाल्ले तांकां तांच्या विशयांत एक आसा दातान, अबिराम आनी कोरा म्हणून हे पुरा कितें कुटमळ करनासले मोइजे विरोध आनी ताच्या उपरांत ताका मोइजेक सकयल घालून ताका कितें म्हणी करन नपयस करन तांणी बोळ जायचे म्हूण तांची आशा आसली. हे सगळें कळटा आनी तांकां शिक्षा कितें मेळ्ळी आमकां 16व्या अध्यायांत आमकां आयकोंक मेळटा ते जिवेच पाताळाक गेले म्हणून आनी उजवाडान येवन 250 जाणांक भस्म केले म्हणून 16व्या अध्यायांत वळ 30 आनी 5 सांगता. देखून देवाच्या ह्या पवित्रपणा मुखार अशुद्धपण तें आसूंक नजो, अन्यायी आसूंक नजो आनी तशेंच विरोधपणी आसूंक नजो. देखून ह्यो संगती थोड्यो याजकी वर्गाच्या तांणी ह्यो थंयसर त्यो हाडल्यात. कित्याक म्हळ्यार हें चिंताप तेंच चिंता मुखार व्हरून वता. त्याच देवाच्या हजरपणाक आमी आसाव आनी हें देव सोसिना म्हूण सांगचे पसत. वय आतां होत्तो विशय मुखार वचो जाल्यार आमकां 11व्या आनी 14व्या अध्यायांत 11व्या अध्यायांत अशें पळोवंक मेळटा लोक सर्वेस्पराक आयका सारकें शीण उलोवंक लागलो. सर्वेस्परान तो आयकलो, ताचो क्रोध पेटलो आनी सर्वेस्पराचो उजो तांचे मदें जोडलो. ताणें शिबिराचे एक कुशीचो नाश केलो म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा.
त्याच प्रमाणे 14व्या अध्यायान ती असले संगती आमकां पळोवंक मेळटात. वाक्य 10 अध्याय 14 वाक्य 10. पूण तेन्ना सर्वेस्पराचो प्रताप जमा ते तंबा लागीं सर्व इस्रायलितांक दिश्टी पडलो आनी सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, कितलो काळ हो लोक म्हजो तिरस्कार करीत. हांवें तांचे मदें इतली कुणां केली जाल्यारय ती म्हजेर पातयेनी दवरूंक कितलो काळ फाटीं सरतीत. अशें आमकां 2 गाडे पळोवंक मेळटा. आनी मुखार म्हणटा, हांव तांचे मदें मारीची पिडा धरतलो आनी तांचो सत्यानाश करतलो म्हणून. आतां हे 2 उल्लेख हांवें वाचले. आमकां समजले प्रमाणे काले म्हणटा जाल्यार देव तो ताजो स्वभाव कशें म्हणटा जाल्यार आमी ताका महिमा दिल्यारी या केंडलें जाल्यारी या तिरस्कार केलो जाल्यार तो अनचेंजेबल म्हळ्यार बदलना. बदलल्यार तो देव जायना. कित्याक म्हणटा जाल्यार आमी काळांत आसलेल्या मनशांनी आनी ह्या संवसारांत आसलेल्या मनशांनी मात्र वी आर अफेक्टेड म्हणटा जाल्यार हाचे तावून आमी प्रभावित जाता. देव हाचे वरवीं व्हरतो. तशें म्हणटा आसतना हांगा 2 गाडे ह्या मनशांच्या तांच्या प्रतिक्रियेक लागून देवी ताजो क्रोध दाखयता. तशें म्हणटा आसतना देवी मनशां बरीत म्हणून अर्थ गी. देव मनशां बरी म्हणून ह्या काळाच्या चिंतपांत आमकां तें सांगलां. ह्या चिंतपांत म्हळ्यार जुदेवान थंय एक बळादीक पातयेनी आसली कितें म्हळ्यार सक्कड ह्या संवसारांत सक्कड संगती देवाच्या परवानगे विणे जायनात म्हूण सांगून. दुसरें, हो पवित्र देव असल्यो संगती त्यो वायट संगती सोसिना. आतां आमी इंग्लिशान म्हणटा गॉड इज होली आनी गॉड इज जस्ट. देव पवित्र आनी देव नितीवंत. आतां तो नितीवंत म्हणून दाखय जाय जाल्यार अनित केल्ल्यांक या चूक केल्ल्यांक शिक्षा जाल्यार मात्र तो नितीवंत म्हणून जाता. ना जाल्यार कशेंय केल्यारय जाता. ओडना म्हणल्यार चिंता पेता न्ही गे. देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा एन्थ्रोपोमॉर्फीक प्रेजेंटेशन ऑफ गॉड. म्हळ्यार आमी कशें आमच्या कृत्यां विशांत चिंता, आमी कशें एकामेका लागीं सळावळ करता आसतना न्याय नीत पाळटा, शिक्षा चूक केल्ल्याक शिक्षा दिता. तर तो देव आमकां रचलेलो तोय अशेंच करता म्हणली पद्दतीन हांगासर दिसता. आतां देवाचें उतार आमी हाका सगळें देवाचें उतार म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार देव मनशाच्या चरित्रे सांगता इतलो तो एकवटीत जाला की तो देव आनी ताणें देव जावन जें कितें तो जावन आसा तें मनशाच्या चिंतपा प्रकार न्ही. तरी ताचें अस्तित्व आनी ताची नीज वळख थंय 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 तो बरी करून दिता. आतां याजकी वर्गाच्या चिंतपांनी देव शुद्धीकरण करता म्हणलें चिंता बोबळान आयला. पूण देव याजकी वर्गाच्या त्या पंगडांत मात्र आपली वळख दिवंक आसना. आतां आमी निर्गमन बुकांत अध्याय 30 आनी 4 वळ 6 आनी 7 हांगासर आमकां एक भोव स्वारस्यकर विशय आमकां वाचूंक मेळटा. मोइजेक देव आपूण कोण म्हणून एक संक्षिप्त तरान सांगता. हांव तें एक अडी वाचता. 30 आनी 4 वळ 6 आनी 7 हांगासर 6व्या वळींत सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवखास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा, चुकी अपराध आनी पथकां बक्षिता, तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. बापायच्या पथकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक 3ऱ्या आनी 4थ्या पिळगे पर्यंत तो शिक्षा लायता. आतां ही शिक्षा कसली चिंत्या एकल्यान एक वायट काम केलें ताचो परिणाम आतां जाल्यार आमी सांगीत ताच्या भुरग्यांतय आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांतय मेळटा. एकल्यान केल्लो अन्याय ताचो परिणाम कितलो तो
काळानुसार असता आता जो देवांक ते देवा भायर चिंतूंक जायना तेय देवानंत तें केलें तो कितें नितिवंत म्हणून पूण देवाचो मोग ताची दयाळाई हजार हजार वर्सांक बाळटा ताचो राग 3 या 4 पिळग्यांचो मात्र हांगासर एक कितें म्हणटात आमी कंपॅरिजन केल्यार 1000 वर्सांकय 4 पिळग्यो खंय चड म्हळ्यार 100 वर्सां म्हळ्यार ते कंपॅरिजन थंयसर गेलां कित्याक देव तो देव ताका आमी आमच्या चिंतपा प्रकार अशें चिंतता पूण थंय 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 ताची नीज वळख सांगता आनी असलो देव जावन आसा ताका सगळें समजोंक मनशां चिंतपान साध्य ना ताका मात्र ते ताची वळख सारकी आमकां दिवंक सांगेत देखून ताका फारीकपण घेवचें ताका रिवाज ना शिक्षा दिवची ताका संवय ना पूण ती शिक्षा जाली कित्याक म्हणून विवर दिवच्या पासत हे बरें येणार आमकां देवाकच कारण म्हूण सोदून येतात हे एंथ्रोपोमॉर्फिक प्रेझेंटेशन म्हूण सांगेत पूण देव ताच्याकी इल्ले फुडें वचून सांगता हांव तसलो देव न्ही म्हजो मोग साश्नाक बाळसो म्हूण तवळ तवळ तो बायबलांत सांगचें आमी आयकता ओके 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 आतां 12व्या अध्यायांत पळयल्यार गाणन ग्रंथाच्या देव मिरियमाक शिक्षा लायता पाठ तळकालें म्हण जाल्यार मैजे एके कुशीत स्त्री लागीं लग्न जाल्लो देखून मिरियमान आनी आरोनान मैजे विरोध उलोवंक सुरू केलें आनी ती म्हणटात देव काले मैजे कडेन मात्र उलयल्लो की आमच्या कडेन उलयला अशें म्हणून ती शीण उसरतात आनी तो वळो मैजे कांय प्रतिक्रिया दाखयना पूण देव तांकां जमेता तांब्याक आपयता आनी तांणी दोगांनी उलयल्लें तें आपणाक पसंद ना म्हूण दाखयता आनी थंय तावन पाटी ते भायर येता आसतना मिरियम सगळी कोटकारणां जावन आसली आतां ह्या दोगांनी म्हळ्यार आरोनान आनी मिरियम दोगांय उलयली पूण शिक्षा मात्र मेळलेली एकल्या मात्र आतां आमतूं कितें म्हूण सांगल्यार आतां पळोवंक गेल्यार मैजे तोय एका रितीन सुखीदार एकल्या जीवशी मारलो मनीस तो आनी आमकां पयलें पळोवंक मेळटा निर्गमनांत कालें म्हण जाल्यार तो जत्रोच्या दुवे लागीं काजार जाल्लो आतां हांगा आनी एका स्त्री लागीं काजार जाता ताजे जिणेंतले सुखी आसात हांचे सुखी काले म्हळ्यार काली ती विरोध उलयली पूण देवान मिरियमाक दिल्ली शिक्षा कठीण आसा मैजेक कांय करुना आरोनाक कांय करुना आनी तूं एका रितीन कालें म्हण जाल्यार अनीत इल्लीशी उठोवन दिसना पक्षपात म्हणून आतां आमी आमच्या चिंतपा प्रकार चिंतूंक गेल्यार खंडीत जावन देव पक्षपाती म्हणून दिसता हाच्या फाटल्यान आमी अशेंय चिंतयेत त्या काळाचे समाज स्त्रियेक एक रीत विंगड नियमां करताली ददल्याक आनी एक रीत विंगड नियमां करताली म्हणलें आमी समजयत हाका पुरा देवाक तावंत येवचें म्हणून तांणी ताका म्हणटात लेजिटिमायजेशन म्हणटात आमी करचें तें सारकें म्हणून सांगचे खातीर तें सगळें देवान सांगलें म्हणून हें सांगचें बरें येणाराक मिरियमाक मात्र शिक्षा मेळ्ळी आरोनाक कित्याक मेळोना हाचे विशयान तो चड चिंतूंक वचोंक ना पूण ताका कितें सांगूंक जाय की म्हळ्यार मैजेक विरोध उलयल्ल्याक शिक्षा मेळटा म्हूण ताका सांगूंक जाय आनी तशेंच आतां आरोनी कांय ताका हांगासर कोर्टाची पिडा मेळोना जावंक पुरो पूण ताकाय देव सोडून दिना तोय मागीर मरता मागीर मैजेन चूक केल्ली कडपाक ताणें बेतकाटी मार म्हूण सांगता आसतना ताणें 2 फावटी मारली म्हूण सांगतात आनी संप्रदायांत म्हणटात ताणें 2 फावटी मारल्या देखून ताका देवान तूं बसयल्या का वचनाय म्हळें म्हणून तें कारांक आमकां न्हीद जावन त्या ह्या बुकांत आमकां तें दिसून येना पूण मैजय मरता ताकाय उठोवंक ना तशें म्हळ्यार शिक्षा हर एकल्याक मेळ्ळी नीत हर एकल्याची जाली पूण चक्कणाची एकच लेख जावना एकच फावटी जावना एकच लेख जावना एका वांट्यान आमी सांगयात सगळी कुळी मैजे समेत ती अरण्यांत ती थंयच निर्नाम जाली तांकां वचोंक मेळोना बसलेल्या गांवांत इतलो देवाक इतले तांच्या कडेन बेजार तांकां राग जालो की ते वचोंक ना आनी एका कुशीन पळोवचें जाल्यार तांचो वेळ जाल्लो 40 वर्सां ताणें वेता आसतना
सडावत पुरा जण त्या अरण्यात वाचते ते मनशा चिंतपान आमी चिंतेत देखून हर एक चिंता पळय ह्या बुकांनी ते देवाच्या कुशीन तावन चिंतचे बरी हांगासर आसा देखून आमी ताका म्हणजे देवाचें उतार म्हूण सांगून ओके 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 पण शिक्षा हर एकल्याक न्याय नीती काल मेळ्ळ्या म्हळ्यार जुदेव लोक तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे तांच्या जिणेन घडची हर एक संगती ते देवाच्या चिंतपा प्रमाणे घडतले देखून कितें सक्कडी जाता ते देवातावनूच आयले म्हणून तांचे ती पातयणी ती पातयणी चूक जावंक पुरो पण त्या काळार त्या चिंतपाक तें सारकें सारकें म्हणून बगल्लें आतां थोडे फावटी लोक म्हणटा न्ही एकलो कोणी तिके जळमुको आसल्यार ताका काले म्हणी जाल्यार म्हणटा बारी उसळटालो ताका जायचे देवान ते गेले म्हणटा तेंत एकलो सादो पापाचो मनीस पिड्येंत कश्ट जाल्या इतल्या बऱ्या मनशा जावं न जातलें दोनी सांगचें कोणें आमीन देवान ताका ह्या कश्टांनी ताका ताचो हात सोडूं ना म्हूण सांगलें दोनी सांगचें आमीच देखून देव मनशाच्या चिंतपांत इतलो एकवटीत जाला की तो मनशा सांगाता आसा तो बरें करतानाय मनशा सांगाता आसा वायट करतानाय तो ते सांगाता आसा ताका तीद दिता ताका बरें करता आनी ताच्या उपरांत ताका मुखार व्हरता देवाचें काम तें तो कणवळो दयाळ आमी आमच्या कर्तुवान धर्मान शिक्षा जोडता कित्याक देवान न्ही जाल्यार आमी शिक्षा सोडता पूण ती शिक्षा देवान दिवची म्हणून तांणी पातयताले आतांय थोडे पातयतात पूण नीज जावन पळोवंक गेल्यार देव ती शिक्षा दिवंक कुशी वतना देखून तो देव केदाळाय देव तो आमी बदलल्या वरी तो बदलना आनी तो शासनाक आमचो मोग करचो म्हणून आमी ते घट्ट बावार्थान सत मानता आतां आमी 20व्या अध्यायाक येता आसतना मिरियामाचें मरण थंयसर जाता आनी ताजे उपरांत कादेशांत उदकाचो अभाव येता लोक पुरपुरतात उदक ना तांकां आनी मैजे देवा लागीं मागता आसतना देव म्हणटा तूं आळे कडपाक तावन उदक मेळशें कर तांकां म्हणून आमकां हांगासर काल्यां पळोवंक मेळटा म्हणटा जाल्यार मैजन आपलो हात उबारलो आनी बेतकाटेन 2 पावटी कडपाक मारलें भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां सगळीं पियेलीं म्हूण पळोवंक मेळटा आनी ताजे उपरांत आमकां काल्यां पळोवंक मेळटा म्हणटा जाल्यार तेन्ना सर्वेस्परान मैजेक आनी आरोनाक म्हळें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना अशें म्हूण सांगता न्हीद जावन जाल्यार मैजेचेर देवाक कित्याक राग आयलो म्हणून स्पश्ट रितीन खंय पळोवंक मेळना आतां देवा मैजेन ह्या इस्रायल प्रजे सोडून हाडटा आसतना दर्यो वांटो जालो पूण ताणें बेतकाटी उदका मारनातली उदकाटी उबारून धरली हांगाय देवान ताका बेतकाटी मार नाका म्हूण कांय सांगूना फर्माई म्हणून उदक आनी 2 फावटी मारले आतां आनी ताजें रिजल्ट काय म्हणटा फलितांश ताका बसयल्या गांवाक वचोवंक मेळोंक ना इतलें काम केल्ल्या मनशाक म्हळ्यार निस्वार्थपणी ताजें सगळें जिवीत देवाच्या मिसामाक ताणें दिलें एक ल्हानशी एक सूक काय 1-2 फावटी मारले तितली व्हडली सूक गी ताका वसोंक मेळनासता रावंक ते आमकां न्ही जाय की मैजेची बिरमो दिसता कितल्यो गोज्यो ह्या लोकां तावन ताणें आयकून देवा कडेन केदाळे म्हाका ह्या कित्याक जाय आसलें म्हूण ताणें मागलो मनीस आनी आखरेक ताकाच वचोंक मेळोंक ना बसयल्ल्या गांवाक आतां आमी म्हणटा क्रोनोलॉजिकल सिक्वेन्स म्हणटा आमी तें क्रोनोलॉजिकल म्हळ्यार आमी काळ आतावन एक विमर्श करचो ह्या हातूंत आमी कितें सांगीत म्हळ्यार मैजे आरोन मिरियाम आनी सगळो तो लोक अरण्यांत तो थंयच मेलो आनी तांकां वचोंक मेळोंक ना आतां लोक कित्याक वचोंक मेळोंक ना तांची मस्त पुरपुरताले विरोध वेताले विसराताले भांगाराचे वस्त्रां आराधन करताले हें पुरा खाराण म्हूण सांगयेत पूण आरोन मिरियाम आनी मैजे हांकां कित्याक वचोंक जावना आतां मिरियाम मैजे विरोध उलयली म्हूण जालें आरोनी मैजे विरोध उलयलो म्हूण जालें आनी मैजे आतां मैजेनी थंयसर मरत जें जालां ताका काले म्हणी कारण आसा जें न्ही आतां बाबिलोनाच्या बंदडे वेळार तांकां हे पुरा फॅक्ट्स अँड फिगर्स क्रोनोलॉजिकल म्हणटा आमी तांकां गोत आसा की मैजे आरोन हे सगळी कुळी बसयल्या गांवाक येवंक ना म्हणून पूण अशेंच येवंक ना म्हूण सांगल्यार अशेंच येवंक ना ते मेले ते म्हळ्यार तातूंत व्हडलें स्वारस्य करूं ना थ्रिल्ल ना न्ही
पूण तांणी कालमणी केलां आसतलें देखून ते वचोंक तांकां जावंक ना म्हूण तांचे तें एक पातयणी आनी कित्याक तो वचोंक ना गाय एक कारण तें तांणी देवाचेर तांणी फुल्ल पातयणी दवरुना एक पटी मारल्ली बदकाटी मारले ताणें 2 पटी मारल्ली जावं की पुरो तेंय कारण सांगो ना तातूंत आनीकी मस्त विशय आसा मोइसे लोकांक पुरपुरतना देवा कडेन म्हणटात म्हाका काल्याक तुवें आपण हाडलाय आनी ते तातूंय देवाक कितें चिंता पेता म्हळ्यार वो इतलें हांव ताचे कडेन मुखामुखी उलयल्या उपरांत म्हजेर आनीक ताका पातयणी ना वो लोकांचें आयकून दूख जाता तोय म्हजे कडेन विरोध उलयता आनी तोय दैल सांडटा देखून मोइसेक विशांत देवाक केवल हें 2 पटी खडपाक मारिल्ले विशय न्ही ताणेंय देवाचेर संपूर्ण भावार्थ दवरुना मस्त संगतींनी म्हणून ताका बसेलाका वचोंक मेळोना म्हूण लोकां मदें हो संप्रदाय आसलो मागीर तो 2 काजारां जालो हाच्या कोणाच्या जेत्रेच्या दुवे कडेन जेत्रोच्या दुवे कडेन काजार जालो आनी कुशीत स्त्री लागीं तो काजार जालो हांगासर मोइसे विशांत तें एक मॉरल चिंता म्हणटा आमी ताणें ती चूक केली देखून ताका वचोंक सोडना म्हणलें तें चिंता तांच्या मदें ना म्हाका दिसता एक स्त्रियाच्या की चड काजार जावचें एक्सेप्टेबल म्हळ्यार तें एक व्हडली विशय न्ही तांकां आनी त्या कुळयांनी जियेताना असले विशय जाल्ले आसात जावंक पुरो हेरांनी त्यो चुकी केल्यो सालमांव रावी आनी मस्त ताका राणयो या स्त्रियो आसल्यो म्हूण सांगता देखून ते एक व्हडलें पाताक म्हणून वळखून गेल्ले हांव चिंतिना पूण देवाचेर पातयणी दवरनातले ती व्हडली चूक म्हणून ते मरचे मनीस पुरा पयले मेल्यात लोक उपरांत एक राजांव करता इसारता कित्याक इतलो बरो पवित्र मनीस इतलें मुखेलपण घेतलो तोय कित्याक मेलो दुसरें कांय कारण तांकां मेळना ताणें देवाचेर भौशा पातयणी दवरनातली देखून ताकाय मेळोंक ना म्हणून एक विवर कारांगाक एक रिजन दिवचें जस्टिफिकेशन म्हणटा आतां आमकां 22व्या अध्यायांत पळोवंक मेळटा मोआब असो राय बालक तो बालाम म्हणल्याक ताच्या सांगाता आपयता म्हळ्यार हे सकट जुदेव आतां येवन आमच्या वयर पडल्यात हांकां येवन तूं शिराप घाल म्हणून आपयता बालक आनी बालाम तो कितें करता म्हण जाल्यार ताच्या जाणवान समजता काय म्हळ्यार ही परजा देवाची परजा आनी आपूण येना म्हूण तो सांगता परताने पोटी आपोवन धाडटा आनी तो वळो देव आमकां पळोवंक मेळटा 20व्या वळींत 22वो अध्याय 20वी वळ 13 सर्वेस्पर बालामासारशी आयलो आनी म्हणलो हे मनीस तुका आपोवन व्हरूंक आयल्यात न्ही उठ आनी तांच्या सांगाता वच म्हळ्यार दुसरे पटीत आयिल्ले आनी तो देव ताका सांगता उठ आनी वच पूण जें कितें हांव तुका सांगता त्या शिवाय हेर कितेंच तुवें सांगचें न्ही म्हणून बालामाक सांगता आमी मुखार पळयल्यार 22व्या वळींत पळोवंक मेळटा पूण तो गेलो बालाम गेलो तें पळोवन सर्वेस्पराचो राग पेटलो आनी ताची वाट आडावचे खातीर सर्वेस्पराचो दूत ताचे वाटेर आयलो म्हणून आतां एक पोटी देव ताका स्वप्नांत येवन वच म्हणटा तो गेल्ले पळोवन देवाक राग येता सर्वेस्पराक तशें म्हळ्यार देव ताच्याच उतरांक विरोध येता की वय ते एक कितें म्हणटात आमकां मस्त घुसपड करचे विशय या सवाल बालाम निजाम तो जुदेव न्ही तो प्रवादी दुसऱ्या राष्ट्राचो आनी ताका बालाक मोआब तांचो गांव उरोवच्या खातीर ही इस्रायल परजा इतलो संकोकांड घेवन येताना तांचे तो बचाव जायचे म्हणल्या खातीर ह्या प्रवाद्या मुखार तांकां शिराप दिल्यार जायत कोण ना म्हूण ताका तो बरें इनामांनी पुरा दिता म्हणून बसावन धाडटा आतां बालामाची काणी गणना पुस्तकांत 22व्या अध्यायात हांव 24वो अध्याय 22 to 24 हांगासर आसा हातूंत 2 विवर सांगाता गेल्यात म्हणलें एक अध्यायानांत कळटा वय तें तांणी लॉजिकल ताका सिक्वेन्स दिवंक ना ते सांगाता गेल्या बालामाच्या विशयांत एकाडे एक संप्रदाय काणी आसली आनी एका कडेन आनी एक संप्रदाय आसली ह्यो दोनी सांगाता जाल्यात म्हणून अध्यायानांत आमकां
बायबल शास्त्रज्ञांनींत हे सोदून काडलां. ओके. देखून देव कडेन ताका देवान वच म्हळें तो गेलो. आनी एका कडेन ती तो देवाक राग आयलो तो गेलो म्हण ते भोवशा आनी एका संप्रदायांत आशिल्ली ती काणी ह्या विवर जावंक पुरो. पूण ती सांगाता घालतना ह्या इस्रायलकारांनी आमी त्या याजाकी संप्रदायकारांनी जावंक पुरो या याजाक न्ही आसलेल्या संप्रदायाक जावंक पुरो ताचे विशयांत एक लॉजिकल सिक्वन्स करचें चिंताप तांणी पळोवना. ಒಟ್ಟಿಗೆ सांगाता घालो तांणी तें सगळें कित्याक दोनी पंगडांक समाधान जायचें म्हणून. दुसऱ्यान बालाम वेता आसतना ताचें खात्तें आसा पळय तें वचोंक आयकना. तें न्हिदता आनी ताणें मारतना तें उठोन तेंत उलयता. एका खात्यान उलोवचें एका काणयेंत एक वस्तू स्वारस्य करीत खात्यान सयत ताका देवान कितें आपणाक येवजिलां म्हणलें ताका सांगूंक आश येता. म्हळ्यार देव बालामाक बिलकूल आपल्या परजेक वायट करूंक सोडिना. मागीर तांकां बेसावून तो दिता. आनी बालाम ताचे 4 प्रवचन आसात. ऑरेकल ऑफ बालाम म्हणटा आमी. चवथ्या प्रवचनांत प्रवादांत तो एक नखेत्र पळयता आनी तें नखेत्र पळोवन ताका समजता की हें देवाचेंच निर्मोणें आनी हांवें आतां वचून इस्रायल पद्य बेसावून दिसें म्हूण सांगता. बालामाच्या काणयेंत हांवें सांगलें 2 संप्रदाय मिस जाल्यात म्हणून. एक संप्रदाय बालाम बरो देवान सांगले बरें आयकलो आनी देखून ताणें बेसावून दिलें म्हणून एक संप्रदाय. आनी एका संप्रदायांत बालामान इस्रायल परजेक ह्या मोआबितांच्या स्त्रियांक तांकां इल्लेशें लागीं करन तांच्या कडेन दैहिक संपर्क करूंक तांकां प्रचोदन दिलें. कित्याक म्हळ्यार ताचें नांव सामका सांगता बाल आम म्हळ्यार बाल देवाचो लोक. बाल देवाचो प्रतिनिधी तो. ह्या बाल देवाच्या आराधनांत या भक्तांत भक्तीपणांत एक विशय आसली काले म्हळ्यार देवाक समाधान करचें ताका इल्लेशें संतोष करूंक हांगासर एका तराचें प्रॉस्टिट्यूशन आमी म्हणटा. म्हळ्यार थंयसर ताच्या टेंपलांत स्त्रियांनी तांकां पयशे दिवन दादल्यांनी येवन तांचे जागी दैहिक संबंध करचो. देखून त्या आनी एका संप्रदायांत बालामंत आका कारण इस्रायलाचे दादले मनीस मोआबाच्या स्त्रियां सांगता एक जाले. देखून बालामाक एक नेगेटिव्ह जावन पिक्चर केला. देखून हांगासर देवाक राग आयलो बालामाचो म्हळ्यार ते नेगेटिव्ह स्टोरी बालामा विशयांत हांगासर आमकां दिसून येता. बालामान बेसावून दिलें म्हणून सांगतना तें ताचे विशयांत असलें बरें चिंताप आमकां दिसून येता. ह्यो दोनी काणयो सांगाता जाल्यार देखून ही एक घुसपट गोंदळ आमी पळयता. बॅकग्राऊंड कळल्यान सोमा अर्थ तर हें कित्या खातीर अशें म्हणून आमी 31व्या अध्यायांत पळयल्यार हांगासर काले पळोवंक मेळटा म्हळ्यार देव इस्रायलकार मिदियानिता विरोध झुजतात तांकां जीख मेळटा आनी ताजे उपरांत मोइजे ह्या जाके एलियाजाराक विचारता तुमी काल्या खातीर सक्कड स्त्रियांक जीवशी मारुना अशें म्हणून. आनी ताजे उपरांत मुखार पळयता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा लूट वांटेकरच्या विशयांत थंयसर सांगिल्लें आनी तशेंच हे सकडी मेळलेली लूट कशें वांटेकर काण घेवची गी म्हणून. आतां हें देवाचें उतर म्हणून आमी मानून घेता. देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांत आसा आनी मोइजे उलयता जाल्यार तो देवाच्या निर्देशना प्रकार उलयता. एका रितीन पळयता आसतना हें झुजू आनी ताच्या मागीर हेरांक जीवशी मारचें मस्तो जाण मनीस मरण पावल्यात हे देवाच्या कुशे प्रमाणे घडलां गी आनी देव आका फॉर गी म्हळ्यार देव आका ह्या झुजांक आनी पुरा तो सपोर्ट करता गी म्हणलें चिंतप येता. हांगासर हें केल्लें पळयतना लूट वांटून करच्या विशयान निर्देशन दिल्यात वय ते पुरा देवाक ओप्पिगी आसा गे तूं पुरा देवाक खंडीत ही ओप्पिगी ना. आमी परत तांच्या त्या काळाच्या चिंतपाक आमच्या मुखार दवरी जाय. एका रायान या एका कुळयेन आनी एका कुळये कडेन झूज केल्या उपरांत तांकां त्या सलवल्ल्या कुळयेच्या चक्कड लोकांक जिवेशी मारचें तांची कुळी ती सगळी निर्नाम करची आनी तांचें सगळें आसलें स्वाधीन करचें हें झुजाचें एक नियम. आतां तें
देवान सांगल्यारी सांगनातल्यारी झुजाच्या त्या शहर गांवांनी एक जावची रीत ओके आता जाल्यार झूज जाल्ल्या तवळ सगळें स्वाधीन करतात न्ही तशें पूण विशेष काले म्हळ्यार देव हें सांगता वय देवान सांगल्या शिवाय खंयचेंय जायना देवांक ताणेंच सांगायचें मागीर एक चिंताप आसा होली वॉर म्हणून होली वॉर म्हळ्यार आतां देवान मिचून काडलेली पर्जा आसा पळय ती पर्जा इतली कश्टान सांपडली इजिप्तांत ताच्या उपरांत ही झुजान सांपडली तांकां दुसरो कोणचोय आधार ना ओके आतां चिंतया इजिप्ताचें सैन्य आनी तो तांबड्या दर्यांत बुडता आसतना लोक देवाक होगळसूंक लागलो ताची काकूळ तो सशनाक बाळता फराव्या रायाचें सैन्य दर्यांत बुडलें ताची काकूळ तो सशनाक बाळता हें होली वॉर पवित्र झुजाचें चिंताप हांगासर ह्या कश्टांतल्या मनशाक दुसरी वाट ना ताच्या वैरीन मेल्यार मात्र तो वाचता ओके नाजाल्यार ताका वाचना देखून हें देवाक होगळसूंचें न्हय तो मेलो म्हणून हांव बाचाव जालो म्हणून हांव ह्या झुजांत ह्या लढायेंत म्हाका देवान बाचाव केलें न्ही कशें बाचाव केलें तो मेल्ल्या वरवीं देखून चिंताप बोळ ताच्या मरणा वयर न्ही चिंताप बोळ देवान म्हाका केल्ल्या बाचावे वयर हांगासर हांवें सांगलें त्या स्त्रियांक कित्याक द्वेशी मारूं ना म्हूण देव विचारता आतां त्या स्त्रियांचे परत बालामाच्या त्या आनी एका संप्रदायांतून आयिल्लें चिंतापूच हांगाय दिसून येता तांणी बायल मनशांक मात्र मारूं ना कित्याक त्या बायल मनशां सांगता कितेंगी तांकां इल्लें संबंद दवरूंक जाय आसलें देखून तांणी अशें केलें इस्रायलाच्या दादल्या मनशांनी देखून मोइजेक राग येता कित्याक बाल देवाच्या आराधनाक ते बुरले बाल देवाच्या फाटल्यान आसली एक अश्लील आनी अनीत वाट तांणी धरली देखून त्या स्त्रियांक तांणी कांय करूंक ना देखून देवाचो राग तांचेर पेटलो आनी देखून तांकां सुखीदार म्हूण केलें त्या स्त्रियांक द्वेशी मारचें ह्या दादल्यांक द्वेशी मारचें तें देवाक गरजेचें न्ही तें झुजाचें नियम पूण तांणी तांचो भावार्थ देवाचेर दवरचो सोडून ह्या बाल देवाच्या आराधनाच्या फाटल्यान गेल्लें आनी ताच्या त्या अश्लील रिती फाटल्यान गेल्लें तें कितें दाखयता देवाचेर आपणें भावार्थ होगडायलो म्हणून दाखयता भांगाराच्या वस्त्राक आराधन करच्या वेळार तशेंच त्या देवाक तांणी चड तांचो देव म्हूण मानून घेतलो हें कितें दाखयता म्हळ्यार आमचो देव कांय प्रयोजन ना म्हणलें चिंताप तुवें तक्षण सांगलें बरी जाता तोंडान सांगूं ना जाल्यार हें गरजेचें देवाक देखून जिवेशी मारचें ताका देव खंडीत फॉरना तें त्या काळाचें एक नियम पूण देवाच्या उतरांत आमकां कितें कळटा की म्हळ्यार लोकांक ताच्या परजेन ताची पर्ज जावन सदांय आसाचें त्या भायर दुसरे खंयचेय आचार विचार या अन्य देवाची पुजा जावं ती वायट रीत जावं ती देव सोसिना म्हणलें हातूंत आमकां कळटा ओके निमाणे एक सवाल आहे आता अखेरीक इस्रायल पर्जा वचून बसयल्ल्या गांवाक पावता आनी तांचे विरोध झुजता आनी ताच्या मागीर स्वाधीनकरण कान घेता वाटेरी मस्त जाणां विरोध ते झुजल्यात आता सर सक्तीवन देव दर्यो 2 वांटे करून ह्या पर्जेक उतरून हाडटा काय उदक नातल्या जाग्यार तांकां कान दिता उदक दितात म्हळ्यार सर सक्तीवंत तसो जाल्यार देवाक विंगड ते एका जाग्यार व्हरून ह्या पर्जेक तांकां तो गांव समृद्धीकरण दिवंक जातो ना गी आसल्या लोकांक तें झूज करण तांचे विरोध झूज करण लोकांनी मरचें आनी ताच्या मागीर आनी स्वाधीनकरण काडूच्या बदलाक विंगड तेका जाग्यार व्हेल्लें जाल्यार तांकां गांवाक कोणी मरजे म्हणनातले तो समृद्धीकरण देवाक दिव येता आसलें हें कित्याक खातीर अशें हें अशें एक केल्लें जाल्यार बारी बरें आसलें आतां आमी आतां आमच्या जिणेंत कश्ट आनी येता आसतना आमी तें चिंताव न्ही गे इतले कश्ट देव जर तर बरो जालो जाल्यार हे पुरा कश्ट आमकां कित्याक तें सगळें ताका बरें दिसलें आमकां बरेंच जातें आसलें म्हणून हांगासर आमी एक विशय मतीन दवरली जाय कितें म्हळ्यार देव ताच्या पर्जेक बरेंच आशेलो ताका ह्या 40 वर्सांनी तांकां अरण्यान भोंवडावचें ताका खुशी नातिल्ली
हाका कारण तेच कित्याक म्हळ्यार ते इतले थंय बसयल्या गांवांत पुरा वस्तू फळ वस्तू केल्या उपरांत केवल त्या मनशांक भियोवन देवाक फातये नासतना रावले न्ही देखून ती चरित्रां मुखार गेली आमी थोडे फावटी फिल्मान पळयता सादारण फिल्म जालें म्हणटाना त्या डिरेक्टराच्या मायंडांत आनी एक विशय येवंक आसा देखून तो हिरो तो परत्यान मारून कितले जाणांनी मारूंक तो उठटा आनी ती काणी मुखार येता तशेंच इस्रायल प्रजा कश्टाली तांकां ताण लागलेला खावंक दिलें देवान उदक तांकां दिलें वैरींचे विरोध तांकां रक्षण दिलें तांणी सूख केल्ले वेळा तांकां शिक्षा मेळ्ळ्या मस्त जण मेले जाल्यारय तांचो सामको उणो जावंक ना देखून देव ह्या आमी इंग्लिशान म्हणटा गॉड रायट्स स्ट्रेट इनटू द क्रुकेड लायन्स ऑफ ह्युमन हिस्ट्री म्हणून म्हळ्यार मनशाकुळाची चरित्राय हांगा दाखयल्या देवाची सोडवणीची चरित्राय आमकां ती दाखयल्या देखून देवाचें उतार ह्यो दोनी चरित्रां आमकां दिता मनशाचें चरित्रां वांकडी तिंकडी इस्रायल प्रजेची आनी ही पुरा पूण देव आपल्या प्रजेचें स्वातंत्र्य तांकां दिनासतना रावना देवान मनशाक दिल्लें व्हडलें देणें म्हळ्यार स्वातंत्र्य कित्याक स्वतंत्र जावन तांकां रचलें ताणेंच जावन निर्धार करीचे ताणेंच जावन देवाक वळखचें एकल्यान ताच्याच स्वंत निर्धारांत म्हाका देवचो नाका म्हणून सांगयेत पूण देव तें ताचें स्वतंत्र ते मानून घेता इस्रायल प्रजेकी तशेंच तुमी म्हजी प्रजा आनी हांव तुमचो देव तुमचें स्वतंत्र तुमी स्वतंत्र जावन म्हाका ओपवाचें म्हाका मानून घेवचें जर तर तुमी वळखनात तुमी ह्या पुरा कश्टांक सांपडटल्यात जाल्यार हांव तुमकां सोडून घालिना देवाचें मन कितें म्हळ्यार इतल्या अडकळी मदीं तांकां बसयल्ल्या गांवाक ताणें पायलें ही जावन आसा सोडवणेची चरित्र ती ताच्याक वेगळी जाती आसली मनशा चिंतपान पूण ती देवाच्या चिंतपान ती अशी जाली खंयच्याय परिस्थितीन देवान आपल्या परजेक सोडून घालूंक ना आमकांय तो सोडून घालिना देवाचो मोग तो ससनाक बाळटा म्हणलो संदेश ह्या बुकांत आमकां मस्त बळान तो दिला वय म्हाका जाणो थोड्या तेंपा आदीं एका व्यक्तीन म्हज्या लागीं म्हणलें गानान ग्रंथ वाचूंक बारी बोर जाता कित्याक म्हळ्यार तातूंत संकेत चड आसात काय संदेश आसा म्हणून कळना मुखार वाचचें नाका म्हूण जाता म्हणून आयच्या दिसा गानान ग्रंथा विशयांत आमकां पाद्रबान बरी माहिती दिल्या हे संख्ये आसात पूण त्या संख्ये फाटल्यान कितें अर्थ आसा ही फौज पूण तांचो कमांडर देव आनी अशें देव तांच्या जिणयेंत तांकां हर एक फावटी सोलोवन व्हरता म्हणल्या विशयांत हांगासर एक भोव बळादीक संदेश आसा आमकां थोडे फावटी थोडे संगती वाचता आसतना व्यतिरिक्त दिसतात एकामेकाक कॉन्ट्राडिक्टरी पूण ताचें पाठ तळ कळ्ळें जाल्यार आमकां तो वळू सुडाळ जाता आनी अर्थ समजता आनी फादर अँटनी जॉर्ज पिंटो हांणी आमकां भोव सोबीत रितीन गानान ग्रंथांतले जायते संगती आमकां ते समज सारके सांगल्यात आनी ह्या वरवीं हांव चिंता तुमकां आनी म्हाकाय आनी हेरांकी समेस्तांकी हे ग्रंथ वो पुस्तक वाचूंक सुलभ जातलें अर्थ करूंक सुलभ जातलो आनी हाजो संदेश आमकां घेवंक सुलभ जातलो तुमच्या सर्वांच्या नांवान मानादीक दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो तुमकां हांव देव बरें कर म्हणटा तुमकांय देव बरें कर तुमकां कोणाकी कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार ह्या विशयांत खंडी जावन तुमी ती विचार येता व्हॉट्सॲप करचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांकी देव बरें करूं समड आनी सावाला
जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.